हलदोणा झेडपी वेंचणुकां खातीर सोमारा भाजपाच्या टिकेटीर सोमारा मनीष नायकान उमेदवारी अर्ज भरलो। उरिल्ली उदरगतीची कामां आमदाराच्या सहकार्यान हातात घेतली म्हूण ह्या वेळार मनीषा नायक उलयल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मनीषा महेश नायक, हांव बस्तोडा पंचायत डेप्युटी सरपंच आसा। आनी आतां हांव महिला मोर्चा अध्यक्ष आसलें, म्हणून म्हाका पार्टेन म्हजें काम पळोवन आनी आमच्या MLAन आनी सगळ्या लोकांनी म्हाका टिकेट केल्ली आसा। हांव पयले सुवातेर सगळे पार्टेक आमचे थँक्यू म्हणटा, तशेंच आमच्या MLAकूय थँक्यू म्हणटा आनी हांगा रावलेले सगळे म्हज्या कार्यकर्त्यांक आनी म्हाज्या सपोर्टरांक हांव तांकां थँक्यू म्हणटा। हांव झेडपीक हलदोना मतदारसंघातून म्हाका टिकेट मेळिल्ली आसा। म्हाका खूब लोकांचो प्रतिसाद आहा। तुझ्या मतदारसंघात कितें अजून कामां उरल्यान कितें दिसता तुझ्या मतदारसंघात? म्हाजे रिस्पॉन्स चडशी डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा आनी सराच्या थ्रू आमचें बरें काम केल्लेलें आसा आमच्या MLAन। तशेंच म्हाज्या बस्तोडान खूब आमच्या सरपंचान डेव्हलपमेंट केल्लेलें आसा सराक घेवन। आनी जी कामां उरली आनी लोकांची जी अपेक्षा आसा पुरी ती तांकां घेवन आनी आमच्या MLAक घेवन हांव ती तांची पूर्ण करतलें।